What a rubbish language तुगेले. उल्लो गप्पा पगरान तू आमची गेले तसल कसं चूक केलं चेडाना तुम्ही नुता बशा. आता काला इंग्लिश जाव का इंग्लिश. नाही गो ती तिथले चंद करून उलयता What a irritation. आता कालान तू बाहेरचे गावा वचका जाले रे इंग्लिश जाव का. वय आता चेडू स्कूलांत इंग्लिश शिकतास नवा घरान तू घरान तू ट्रेनिंग दिला मात्र इंग्लिश फ्लुएन्स येता. अमेरिकांत इंग्लंडांत काम घेवचे नक्क म्हणटा ना हांव I love you, mommy. दॅट्स माय लवली. पळेल वे तुम्ही हे शिवलेला मात्र इंग्लिश इम्प्रूव्ह जाता. चेडा जायत बाबा जकलाची स्टोरी सांगतात Tam सांगता. हा जा येस स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन आस मू ताक शिकचा आस. जायत गो तिक पराचे स्पर्धेन तू भोवमान्यात तिकीना पडा आजा आजा त्या स्टोरी नाही आजा. मागीर कसं बंगारो मग त्या कोल्हेची कहाणी सांग. जायत बाबा कोल्ह्याची गाणी सांगता इथं अम्मा ओस अम्मा वजून बैस. कविता आ फ्रेंडाला कन्सल्ट केला गो. तू बायरच्या गावा वचका जाल्या रे टॉफेल आणि इंगड इंग्लिश एग्जामा तू बरो का जाता. अम्मा सुरवे हांव CET पास करता. त्या बाई गो आय नोट दॅट. आतां तू इंग्लिश इम्प्रूव करका नवे. अम्मा पयर कॉलेजान तू थोडे फरडी मारू टाइम मेळाला. कसं परडी कोणाकी तमास करू बसलीत की कसं आता. वय ताची मिगेल सक्कट फ्रेंड्स म्हाका सुत्तू घाल म्हणलीची. कसं की तांकां स्पीक समथींग यार इन कोंकणी. वी एन्जॉय इट. मागिरी मागीर हांव घरा उलयलाले शिवलयले थोडे वाक्य मर्याद वरली. विंगड कोणी आमची गेल नासली बाय. आशिल्लीची सृष्टी नायक आदेश भट्ट सगळ्यान ट्राय केला. वय इंग्लिश इतलं उरलो न्हू आमची गेल उलोवचं ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट गो. त्याची अम्मा फ्रेंड्सान तोंडा मारलाले शिमडला कसं गोतस्वा. तुमगेले इंग्लिशाक इतले सराग कोंकणी ना म्हणून सांगून आसतले. हा तशी म्हणलं पुरे जणांन सरून योज एज अ किचन लँग्वेज म्हणलं. तांणी सांगू गो आमगेल चेडवाक कॅरियर इम्पॉर्टंट त्या खातीर आम्ही इंग्लिश फ्रेंच जर्मन याच पुरे शिकू का म्हणची नव्ह तुका. हा बायरी शिव मी करता आशिल्लो तुमगे चर्चा आयकता आशिल्लो. नाही ना हा म्हणच्या घरा भितर कोणी आमची गेल उलोवयत नवा. वय मिगेले मोडक पळया अना तुगेल करियर काय सांग नाही नवा. इंग्लंडात तू 5 वर्ष आशिल्लो थंय इंग्लिश शिवाय विंगड खंयचेय भास ना आशिल्ले. बाई गो कविता आमगे क्लबान तू पुरजन सांगता आसील तुगेल्या अन्नाक चांग नांव आस म्हणून. तुमगेले इंग्लिशात तितले सराग कोंकणी ना म्हणून सांगून आसतले. घरा भितरी मिगेल भास आमची गेल मात्र आसताली. शाबाश रे पुता हा वे तू वे आमची गेल भाश वरयला. वया ना घरा भितरी आमगेल चेडवाकय सुंदर भाशेन तुची उलोवचें सोडका. हा वय तशी करतली. चेडूवा इस्कॉलान तू उद्योगा कितें खंयचेय भास शिकोवची जाल्यार घरान तू आमची गेल कोंकणी उलोवता. घरात केन्नाय आमगेली भास असं आमची गेली. घरान केन्नाय आमगेली भास आसा ती आमची गेली. आयकल न्हू तुमी आजे आमगेल मुखार आसचे एक समस्या बारीक गंभीरतायेची. कसं जाला म्हळ्यार आमगेलें ग्लोबलायझेशन आमी ती प्रपंच सान जाला. आमगेले चेडूआ फुडें आमी फॉरेना वचचे म्हळ्यार व्हड विशय आशिल्ले. आज ही विदेश उद्योग आमकां अनिवार्य जाला आमगेल्या चेडवांक. तेन्ना तांणी कसो करचो येता फॉरेनाची भास शिकूंक येता. भास शिकचेय आमकां विशेष न्हय. आमी कन्नड हिंदी इंग्लीश संस्कृत पुरा स्कुलांत पाठ जावन शिकताची जाल्यार एक भास उलोवचें म्हळ्यार तें प्रपंच विंगड ताका आमकां फ्लुयन्सी येवका सराग उलोवचें येवका. तसले एक समस्ये कशी आमगेले घरा भितर आजी अतिक्रमण एक नमाने एनक्रोचमेंट जाल्ला म्हणून आमी ह्या विशय आमी चिंतन करता. इत्या म्हळ्यार आतां फ्लुएंट जावन आमगेले चेडूं आनी उलोवंक येयला कसो करता. स्कुलांत तांणी उलयले पावना घरांतूय तांकां एक तरबेत दिवका. आज आवस भास म्हणटा आमी मातृभास म्हणटाची ते आवसुकच आजी ते मातृभास सोडून इंग्लिशा कडेन वचची एक वत्तड तांकां आजी आवसूक बापसूक आसा. असल एक परिस्थिती आज आमी ते नाका आमगेले चेडवान विंगड भास उलोवच नाका
फॉरेना वच्ची नाका अशी म्हण तशें ना आजी आमगेले चेडवांक भविश्य जावका तेंगेले कॅरियर ऑपॉर्च्युनिटी आमी आड करून नज असं हे पुरा वरण घेवन आमगेले भास ती मातृभास म्हळ्यार कितली केवळ म्हणटा आमी ते आमगेले चेडू आवसूल गर्भ बांदूची ती भास ऐकत के तसल एक भाशे वयर ताका मना भितर मोग आसता ते मोग आमी धंपून घालूंक येतवे जायना हे पुरा आमी आजी भारी एक सिरियस जावन एक आलोचना करची विशय आमगेले घरा भितर आमगेले सारस्वत गौड सारस्वत समाजा भितर फुडें देखून आमकां एक भारी भरम आसा कसा म्हळ्यार कोंकणी ಅವ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆದರೂ कोंकणी ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ म्हणून एक आमकां हें आशिल्लें आमगेले मालगड येता अमेरिका गेलेले जेवो तांणी भायर ऑफिसाक कसो उलयला रे घरांतू तांणी कोंकणी उलयताले आज तांणी म्हणटा आसची तांगेले चेडवांक आज तांणी ಸ್ವಲ್ಪ तांकां एक फेल्युअर जाल्ल्या तांणी चेडवांक कोंकणी शिकोवचें जायनी तांणी कोंकणी उलयता नाची म्हणून अशी सगळे जगांतू एक आमगेले भास घरा भितर व्हरोची एक गंभीर एक जागृती जावंक आमकां आमी सगळ्यांनी एक नमन्याची अवेरनेस एक नमने जागृती आनी एक नमने प्रयत्न आजी आमगेले मुखारी आमी उद्देशपूर्वक करचे एक चॅलेंज आज आसा ते आमी सगळ्यांनी मुखार घेवका आमगेले घरा भितर केन्नाय आमी आमची गेले कोंकणी भासच उरलो का अशी म्हणटाची हांव आमगेले दोन उत्तर राबयता